10 lines on Guava in Konkani, the Linio, Perachea, Folla, Voir. Hi there, KonkaniLearn.com welcomes you to another important video. How are you doing? Today I have brought to you another important fruit, and that is guava. So we will straight away proceed with the narration of the fruit. पहिले सुवातेर हांव तुमकां सांगता पेर म्हणजे गोवा इंग्लीश भाशेन. पेर एकदम फामाद कोंकणी उलयतात त्या प्रदेशांत. सदांचे भाशेन आयज हांव 10 लायन्स ऑन गोवा इन कोंकणी भाशेन सांगता. पूण 10 लायन्स ऑन गोवा इन कोंकणी भाशेन बरोवच्या आदीं हांव तुमकां आनीक थोडी माहिती दिवंक सोदतां. पेरांचें झाड चड व्हड आसना, तें धाकटें आसता आनी तें मायर टासी कुटुंबांतलें. पेराचें मूळ दॅट इज नेटीव जावन आसा मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड द कॅरिबियन्स, त्या भायर नॉर्दर्न सावथ अमेरिकांत. आतां पेराचें वयर तुमकां मातशें वर्णन दॅट इज डिस्क्रिप्शन दिता. पेरां गोल, रावंड आनी ती सुमार 12 सेंटीमीटर्स लांब आसतात. तांची कात दॅट इज स्कीन हिरवी आनीक हळदुवें आसता. थोडीं पेरां पिंकसो मरून रंगाची आसतात. पेरांचें मांस दॅट इज फ्लॅश धवें, हळदुवें वो गुलाबी आसता आनीक तांच्या भितर धाकट्यो पूण गोट बियो आसतात. पेरांचो फायदो म्हटल्यार ती जायतीं व्हायटामिनान आनी खनिजान दॅट इज मिनरल्स भरलेलीं आसात, जशें पोरी व्हायटामीन सी, व्हायटामीन ए, पोटॅशियम आनीक दाग्यान दॅट इज दागे म्हणजे फायबर्स. पेरांकूय उणें कॅलोरीची आनीक त्या भायर पेरांत सूज फॅट उणी आसता. पेरां तुज्यान बरे तरेन धुवून ओद हाफ करून खावपाक जातात. भितरल्यो बियो काडून खावपाचें. तांची कात सोलून खावपाक जाता, पूण अशें करूंक फावना. कात खायल्यार बरी म्हणटात. ही जावन आसली थोडी माहिती, पूण चड गरजेची. आतां हांव 10 लायन्स ऑन गोवा कोंकणी भाशेन सांगता. पयले सुवातेर पेरांकूय व्हायटामिनान भरलेलीं आसात, जशें पोरी व्हायटामीन सी. ती तुजी गोठाय वाडयता आनीक दुयेंसांतल्यान वाटायता. पॉयंट नंबर 2, पेरां व्हायटामीन ए दिता, देखून तुजी दिश्ट आनीक आंगाची कात बरी दवरता. पॉयंट नंबर 3, पेरां बरी जिरवण डायजेशन करता, त्या भायर कोलेस्ट्रॉल आसा जाल्यार कमी करता. पॉयंट नंबर 4, पेरांत पोटॅशियम आसा जे आमचे रक्तदाब नियमीत करता वो दवरता. पॉयंट नंबर 5, पेरांत खंय खुंचार विरोधी वस्तू आसात दॅट इज प्रॉपर्टीज. पॉयंट नंबर 6, पेरां तुका गोठाय तंदुरुस्ती दिता आनीक थकावट टायर्डनेस पयस करता. पॉयंट नंबर 7, पेरां तुजी आंगाची कात बरी दवरूंक शकता आनी कात जोरी तर जोल्लोली रिंकल्स आसा ती कमी करूंक शकता. पॉयंट नंबर 8, पेरां तुज्या जिवाचो कुयदाद घेता. केंस जोडटात जाल्यार कमी करता आनी केंस वाडयता. पॉयंट नंबर 9, पेरां खायल्यार जिरवण बरी जाता, देखून मालावरोध दॅट इज कॉन्स्टिपेशन जावपाक पावना. पॉयंट नंबर 10, पेरां खावंक एकदम बरी लागतात आनी जी आमी जाय ते भाशेन खावंक जाताय. आखरेक शेवटाक कन्क्लुजन, पेर खावपाक एकदम स्वादीक, जे उजान प्रदेशांत जल्मलोले. पेरां आतां आख्ख्या संवसारांत किलतात म्हटल्यार जाता. पेर आमच्या जायत्या फायद्याचें, जशें पोरी गोठाय दिता, थकावट दॅट इज टायर्डनेस पयस करता, त्या भायर आमकां जिरवण बरी दिता. पेर थोडो लोक तोरणी खातात, जून जातोरीच खातात आनीक पिकली म्हणटोरीच खातात. पेरांचो रोस ज्यूस करून पितात. निमाणें सांगपाचें म्हटल्यार पेरांचे जायते फायदे आसात. पेरां नेण्टे तशेंच जाणट्या लोकांनी खावपाक जाता, देखून आयज थान तूं एक पेर सदांच खा आनीक तुजें आरोग्य हेल्थ बरें करून सांबाळ. सदांच लोक अशें विचारतात, प्रोश्ट
पेरां खास कित्याक? जबाब: पेर एक फायद्याचें फळ कारण तातूंत व्हायटामीन सी, ए आनी ई आसा. पेर एकदम चड मोलाचें कित्याक पेरांत 4 गुणांनी सुबेज व्हायटामीन सी एका नारंजांत पासून 3 गुणांनी आसता. आतां आनीक एक सांगपाचें म्हटल्यार पेरांत 3 गुणांनी सुबेज प्रोटीन्स आनी 4 गुणांनी सुबेज जागे फायबर आसतात. एका अननस पासून उणे आसात. तितलेंय न्हू, पोटॅशियम पासून केळ्यावून सुबेज आसा. पेरां खंयच्या राज्यांत चड फामाद? जबाब: पेर सद्याक 4थो आंकडो घेता. म्हणजे 4थें सगळ्या फळां मदें रोयलोलें फळ आमच्या भारत देशांत. बिहार सगळ्यां पयलें येता, तांचे उपरांत येता आंध्र प्रदेश आनी उत्तर प्रदेश. मुज्यान दिसाक 2 पेरां खावपाक जातात? जबाब: दिसाक 1 पेर सारकें म्हणटात. एकावून सुबेज खायल्यार बरें न्हय म्हणटात. जेवणा आदीं फुडें खायल्यार बरें. जाता जाल्यार रातचें खावपाचें सारकें न्हय कारण थंडी वो हुंकली मारूंक शकता. प्रश्न: पेरांचो रंग कसलो? जबाब: पुरी वाडलोलीं पेरां मातशें हिरवीं, ग्रीन वो सारकीं हल्दी येलो रंगाचीं आसतात. पिकलोल्या पेरांचें मांस धवें आसता आनी तातूंत जायत्यो गोड बियो आसतात. प्रश्न: पेराक आमच्या भारत देशांत कितें म्हणटात? जबाब: पेराक आमच्या भारत देशांत अमरूद म्हणटात. अमरूद हिंदी भाशेन म्हणटात कारण हिंदी आमची राष्ट्रीय भास. So, another video comes to an end. I will try to upload as many videos as possible in a week so that these videos will benefit mostly the school students. Share these videos with your dear ones so that they will be helpful to them. Ciao for now and see you very soon. Take care. Mog asundi. Bye bye.